रिपेर ती गाडी सगळे टूल बॉक्स सगळे आनी इल्लो भाड्याक इल्लो दिल्लो करून असो कोण आपली गरीब म्हणून ते भरताले पोट बी तेका इल्ले भाड्याक दिल्ले काडून तेजे गार्मेंट सगळे कंप्लीट 2-1 लाखाचे सुमार कंप्लीट जळोन सगळे खलास जाले आनी भावाचे सगळे म्हाज्या स्पेअर पार्ट्स आनी टूल बॉक्स सगळे लिफ्ट खलास वयलो रूफ तो कंप्लीट 50,000 वयर तो रूफ सगळो कंप्लीट जळोन मेळोन सगळो लिफ्ट पिड्यार जाला आनी हो हातपात कोणी केला घाणाल्या मनशान कोणी तरी केला थंयच्यान कोणी केला अशें दिसता की अशें तेंच्यांनी करूंक जायना म्हणून म्हाका दिसता तेंच्यांनी नाका ती असली तेंच्यांनी केला हें अशें करूंक जायना इतलें केलां की आमी कोणचे वाटेक ना कोणचे तिटेक ना. कारवालो पेट्रोल पंपा कडेन रातचो सुमार 1 वराचेर उजो लागला बेगीन तांकां कळ्या बरोबर आयले थंय आमचो भितून डिस्ट्रिक्टचो मेंबर महाबळेश्वर परस्कर आसलो मागीर वायस डिस्ट्रिक्ट कार्तिक शेटे मागीर अलंकार एक सोशल वर्कर पंकज आसले आनी शेखर नायक एक सोशल वर्कर आसले आनी बाकीचे जे म्हापशेकार रोखडेच बेगीन येवन फायर ब्रिगेडाक तांकां हेल्प करून तेंच्यांनी तो उजो बाकीचे शॉपाक लागता तेंच्यांनी हें केला. पण एक दिसून येता की अशें जेन्ना इलेक्ट्रिकल वर्क आनी आमी परत परत सांगता लायटीचे जे खांबे आहा ते 50-60 वर्साचे आहात अजून पर्यंत वायर तीच आसात. आतां कंप्लेनूय तेंच्यांनी केला की कारण ते डिस्प्युटेड मॅटर आहा त्या डिस्प्युटेड मॅटराचेर तेंच्यांनी कंप्लेन केला की उजो लायला म्हणून. सो हेची हांव मागता की हेची प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावची आनी जो कायदो बसता तेचेर अंमलबजावणी जावची कारण आतां एक व्हडलोसो अपघात टळ्ळो म्हणपा कारण थंय कुशीकूच पेट्रोल पंप आसा आनी अशे तरेन जे उज्याचे हे जाता मार्केटानूय आमचे तशेंच फायर ब्रिगेड जावं बाकीचे जे हे आसा पळय तेचेर अजून पर्यंत प्रिकॉशन म्हणटा ते घेतलेले ना. सो प्रशासनान आनी म्युन्सिपाल्टीन आनी बाकीच्या ऑथॉरिटीन हेचेर लक्ष दिवपाक जाय. उजो लागलो म्हाका दिसता कोणी तरी घातला कित्याक उजो तरी घातला कित्याक काय म्हणचे म्हणजे चालवेकार आनी तेंचे मेळण्याची झगडी चल्ला आज तांकां डेट आसा ते डेटीक तांकां आज तारीख आसा म्हाका दिसता तेणें कितें केलें ते कितें तरी तेंचे कंप्लेनी आसल्योच ताका पारा कारण आमकां दोनूय शॉपान सांगता नजर आसा म्हणून तेंच्यांनी ते नजरे परत केले आसतले म्हणून ते पारा उजो पेटलो अशें म्हाका दिसता. At 12:46, we received a message from the Panjim control room stating that 2 shops are on fire in the opposite Carvalho petrol pump. Immediately, the duty crew went on the call spot. On the call spot, it was observed that 2 shops were totally involved in the fire. One shop was belonging to Mr. Datta Gadi. It was a shop of 22 square meters. In dealing in spare parts of 2-wheelers and some bikes were inside. Okay, and he also had a partition where he was selling garment. So the garment was totally destroyed in the fire, and the bikes were saved. Only the material inside, the spare parts, that was destroyed in the fire. The second shop belonged to Mr. Ashok 903, which is about 32 square meters. It's a bar and restaurant. And there were about 4 deep freezers, microwaves, electrical fixtures and chairs, table, cutleries and all. So he is saying the loss is about 6 lakhs. I have told them to give us the details what items were there. There were 2 LPG cylinders which were removed by the duty crew. Okay, and we managed to save about 14 shops which were in the same row. Okay, the operation started at 12:46 and it ended about by 3:30 it ended. Cause of fire? The cause of fire is under investigation. We will be writing to the electricity department to give us the supposed cause of fire. Loss, Mr. Datta Gadi, which is 102 shop, he's saying the shop number 102, he's saying the loss is approximately 2,50,000 to 3 lakhs. Whereas the shop number 103 of Ashok Naik, he's saying the loss should be about 6 lakhs. How long it took for control the fire? There were two fire tenders were used from the Mapsa fire station.